तुम्ही येलेले आहात ते बरोबर साहेब इतली मेहनत केला आता काम चालू असतं तू ऍक्च्युली इंडिया समुदायाच्या इंडिया ओळख आहे किती झालं तू जबाबदार कोणा किती तू जबाबदार रिस्पॉन्सिबल आम्ही मला सांगा किती कर आमचं मंडप आम्ही मोडून दिवचे ना आणि कांयच ना आमकां आमचो मंडप जाय का बरं आणि कांयच ना चवथ तोंडार आसतना अशें डिसिजन घेवप हे रॉंग दिसना तुका सारकेंच रॉंग न्हू सगळ्यांक खबर आहा आयज 20 वर्सां जाली हो गणपती आमी हांगासर पुजता 2008 हांगा गणपती पुजता एक टायम हांगा 2008 गणपती पुजता एक टायम हांगा इतली घाण आसली हांगासर आमच्या भुरग्यांनी सगळ्यांनी क्लीन करून आयज सडार कितें तरी उत्सव जावचो म्हणून भुरग्यांनी सगळ्या मेन हेतून आमचो बालन बाबा आयज बालन बाबान आनी ह्या भुरग्यांनी मुरगांवचाराचे सगळे फुडाकार घेवन हो गणपती केलो आयज सड्यार एक टायम असो सन्नाटो आसलो की चवथ म्हटल्यार आदले दीस आख्खो सडो खाली जातलो या 4-5 दिसांक कोण दिसताले जेन्नाच्यान 20 वर्सां तरी मुरगांवच्या राजाचो गणपती हांगासर पुजता तेन्नाच्यान सड्यार एक जल्लोश एक आवाज आयज एक गणपती विसर्जनाकूच हांगासून ना म्हणल्यार तो वयर बाबुरावाच्या गाड्या ताका इतलो हजारांनी लोक आसता गणपती विसर्जनाक जो दर्या किनारचे विसर्जनाक लोक येता 1000-2000 लोक विसर्जनाक येता आनी ही MPT वयता ते आपलो जागो म्हणटा पूण MPटीन हे कसलें डिसिजन घेतला अरे लोकांनी हांगा खाची कोण्यांनी बंगले बांधले दोंगर पोखरले सगळ्यांनी पूण आयज हो गणपती कोणाक त्रास करता रे हो गणपती एक सायडीक आहा मरे आमी व्हडलें कांय सांगिना आमी का फक्त तुमचे कोर्टाच्या डिसिजनाक आमी मान्य करता पण आमकां फक्त 15 दिसांत आमचो गणपती जो आसा तो आमचो गणपती पुजपाक दिया तेच्या उपरांत कितें डिसिजन घेवया गणपती बाप्पा श्रद्धा आमकां लोक हे करतात ते कंप्लेंटर आहा तेका आपया मरे हांगासर कंप्लेंटर ना सगळे हे करू नका सडा मोडून उड्या सड्यार आसा तितले मोडा तो MPT सगळे आपले आपले म्हणटा मागीर आमचे कितें सड्याचे आपले सगळे MPTचेच झाले आणि लोकांनी इतले वर्सां हांगा दोंगर पोखरून लोकांनी घरां बांधली ती मोडूंकूच वचो नका आनी देवाक पडा तेका पडा देवाक तो बाबडा सगळ्याची कळी येवन जावन गणपतीक पुलीस स्टेशनार दवरता 2.5 वरां दवरलेले 2.5 वर्सां कितें म्हणून आमी हे करपाचे कितें म्हणून प्रॉब्लेम आहा मंडप जर मोठा जाल्यार खंयच्या देवाच्या फुडें तुमी उबे रावता एडजम केल्ले आसा तांच्यांनी स्टार्टिंग बालन मोहन चोडणकरान गणपती केलो गणपती केलो आता बालन ना आता वेदांत मोहन चोडणकर सगळं मुरगांवकाराचो गणपती एकट्याचो वेदांताचो सगळं मुरगांवकाराचो गणपती ही आमची शेड आसा न्हू ही अशीच आसूंक जाय आणि आमचे काय प्रॉब्लेम ना ह्या गणपतीक आमचे हात लावंक जायना कित्याक 15 दीस गणपती उरला आता त्या भुरग्यांक यूथ आसा न्हू तांकां बऱ्या भशेन गणपती करून येवनी मजा करून सड्यार आमच्यान चडशे अशे बरे फंक्शन सगळं मुरगांवकाराचो गणपती एकट्याचो वेदांत न्हू वेदांताचो गणपती तेजो ग्रुपाचो सगळ्या सड्याकाराचो गणपती आनी सगळ्या सड्याकारून येवन हांगा गणपतीची हें करपाचें गणपती पायप न्हू हें करपाचें आशिर्वाद घेवपाचो आमकां इतलेच मागणे असले की गणपती लागीं पावला हे मेन कारण आनी 15 दिसान हो मंडप रेडी जायना जशें तुमी पळयलां आसतलें भितर डेकोरेशन जाता इतलीं वर्सां तुमी येता सगळे जाण डेकोरेशन जाता तें करपाकूच 2 म्हयने वयता आमी कोर्टाकूय रिक्वेस्ट केल्ली काल की आमकां बाबा हे चवथी उपरांत जें कितें आहा तुमचें तें मातशें फुडें धुकलां मागीर तेच्या उपरांत आमी सेल्फ विलिंगली हे शेड आमी तुमकां काडटा म्हणून तेंय आयकूंक ना कोर्टान सो आमकां हे लोकांचे सेंटिमेंट हर्ट जाला म्हणून आयज इतले लोक तुमी पळोवंक शकता हांगा येयलेले आहा ते बेश्टे येवंक ना इतलेशे म्हाका सांग 50 स्क्वेअर मिटर जागो MPT कांयच कमी पडलो हय हे क्वेश्चन तांकां विचारपाक जाय तो चेअरमॅन आपलो बसला थंय वयर ताका काय खबर ना तो खंयच्या गांवांतलो कोणातलो काय खबर ना हे आमचे सेंटिमेंट हर्ट जाता सगळ्यांचे लोकांचे हो एक गणपती असो आहा अख्ख्या गोंयांत तो 20 वर्सां पयलीं स्टार्ट जाला आनी इतलो व्हडलो आनी इतलो धूम धाम हितून तो साजरो केल्लो जाता 9 दिसाचो गणपती आमी काय मागना फक्त आमचे हे सेंटिमेंट हर्ट करनाका आनी हो एंटी हिंदू जो बसला थंय चेअरमॅन ताका सारकेंच दाखयतले आमी कितें तें
आयज खंय तरी एडजॉर्न जाल्यार तुमकां दिसता की गणपती पावलो म्हणून तुमकां आयज सगळ्यांक गणपतीच पावलो. गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती मुरगांवच्या राजाचा सगळ्यान पयलीं आमकां जो सपोर्ट करपाक कोणी मातशें एडजस्ट केलें हांगासर बाबा आमकां मातसो टायम दिलो इल्लो आमकां मातसो इल्लो टायम दिलो तेका हांव सगळ्यान पयलीं देव बरें करूं म्हणटा आनी आमकां ही चवथ करूंक हे फावटी बिंदास मेळटली बरी भशेन चवथ करूंक मेळटली हे चवथीक आमी मोठ्या उत्सवान मोठ्या जोशान ही आमी चवथ करतले आनी जेणी आमच्या खातीर हांगासर आमचे चिंतले हे सगळे लोकांचे बाबा हांकां चवथ करूंक दिवं म्हणून आमच्या खातीर कितें बरें कोणी विचार घेतले तेचे देव बरें करूं बोला गणपती बाप्पा. The directions of Honorable High Court, we had assembled over here. Sufficient police personnel were present, municipality staff were there, PWD officials, and I, being Mamledar of this taluka, was deputed as an executive magistrate to see to it that there is no breakdown of law and order situation. We have seen that lot of people have assembled over here, and considering that there might be breakdown of law and order situation, we tried to pacify these people. Actually, I personally requested these people not to obstruct the police personnel and the municipality staff, especially the municipality staff, to demolish this illegal shed which has been erected at Murgaon's Raja Sarvajanik Ganesh idol over here in Murgaon. But people were agitated. Some people tried to self-immolate themselves. They were giving, actually they were warning us that they will self-immolate themselves, and there was a lot of sentiments of general public involved over here, because this is a Sarvajanik Ganesh idol of Murgaon, and a lot of people over here were present. But we have seen that Honorable High Court had given direction to the Chief Officer of Mormugao Municipal Council to execute this order, but due to some circumstances he was not present over here. So actual identification of the illegal structure has to be carried out as per the direction, as per the speaking order passed by the Honorable High Court, and that responsibility is given to the Chief Officer of Mormugao Municipal Council. But he had deputed his subordinate staff, municipal engineer was present, and he told me that Chief Officer has been hospitalized, and still we tried to execute the order. Though Chief Officer was not present, but people were demanding the presence of Chief Officer, and Chief Officer, who is the main authority to execute the authority. I am not the authority, Mamledar is not the authority, neither the police inspector or the DYSP who is present over here is the authority to execute this order, is the Chief Officer. And the order of Honorable High Court was crystal clear that Chief Officer had to be present in person to execute this order. And there are chances that some allegation also will be levelled against us, since the Chief Officer was not present at the site to demolish this illegal shed. So that's why, considering that Chief Officer is a vital officer who has been actually directed by the Honorable High Court to demolish this illegal shed, and he is hospitalized, he is not actually present at the site, not purposely, but he is sick. He has fallen ill now and he is hospitalized as per the statement, oral statement made by the municipal engineer. So we are adjourning this demolition process, because the sole responsibility to execute this order lies with the Chief Officer of Mormugao Municipal Council, because he is aware what extent this illegality has taken place over here by erecting this illegal shed.